आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक म्हजे बरोबर आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, ह्या स्टार अवॉर्ड आयोजनचे अध्यक्ष बाबगडकर, उपस्थितां मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे माजी उपसभापती शंभूभाऊ बांदेकर, बाकी आयिल्ले सगळे मानेस्त. अजून एक 12-13 जाणांक स्टार अवॉर्ड मेळपाचे आसा. 3 जाणांक स्टार अवॉर्ड म्हज्या हस्ते दिले. म्हाका खरोखरूच सगळ्यात पयली स्वामी विवेकानंद आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांकां याद करता. ह्या समाजाच्या उन्नती खातीर ज्यांच्यांनी पुराय देशभर न्ही तर जगभर काम केलें, अशा दोनूय महान नेत्यांक आज परत एकदा याद करता. आनी खास करून स्टार अवॉर्ड 2022 हे कार्यक्रम आयोजन केलो. बाब अजय भामयकर असत किंवा गडकर असत, आयोजनात आशिल्ले दामू आनी बाकी सगळे जाण म्हाका इन्वायट करूं आयले. हांव गोवा स्टार अवॉर्ड म्हटल्या उपरांत हांवें मुद्दामून विचारलें की म्हळ्यार वेरियस फिल्डांतल्या आमच्या शेड्यूल कास्ट भाव भयणीक ज्यांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीत काम केलां, ह्या सगळ्या जाणांक एका व्यासपीठाचेर हाडून अवॉर्ड दिवपाचें आमी ठरयलां. जो पर्यंत आमी एप्रिसिएट करिना तो पर्यंत समाजांतल्या उरलेल्या भावा भयणीक अशा पद्दतीचें काम करपाची उमेद येवची ना. खरोखरूच हांव तांचे पयलीं सगळ्यात पयली तोखणाय करता. नेटान ताळयो तांकां पयलीं मारात. आमी अवॉर्ड घेतल्यांक मारतलेच, अवॉर्ड घेतल्यांक हांगाच न्ही तर वेगवेगळ्या व्यासपीठाचेरूय तांकां वेगवेगळे अवॉर्ड हे सातत्यात मेळटले. पण अशा पद्दतीत काम करपी लोकांक, अवॉर्ड मेळपी लोकांक फुडें हाडून तांकां एप्रिसिएशन करप हें गरजेचें आशिल्लें. आनी तें काम तांच्यांनी सगळ्यांनी केलां. द रिबिल्ड इंडिया जे ऑल ओवर इंडिया म्हणजे आमी जेका म्हणटा की परत एकदा ह्या पुनर्बांदणी म्हणण्या पेक्षा नव भारत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे स्वप्न पळयता तेंच आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आसा. हो भारत देश नव भारत देश निर्माण करपाचो आनी तें करपा खातीर आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. ताचीच एक स्टेप फुडें वता आसतना म्हणजे द रिबिल्ड इंडिया आनी शेड्यूल कास्ट असोसिएशन हांच्यांनी पुराय गोंयांतल्या सगळ्या हांकां एक फोर्स दिवपाक, सपोर्ट करपाक आनी वेगवेगळ्या पद्दतीची ट्रेनींग आसतलें, कोचिंग आसतलें, करियर गायडन्स आसतलें, हें सगळें मार्गदर्शन करपा खातीर केल्ली सुरवात खरोखरूच तोखणायेची आसा, उल्लेखनीय आसा. आनी म्हाका दिसता निश्चितच ते आमी म्हणटा त्या प्रमाणे, कारण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर म्हणटा तांच्याच उतरांतल्यान वीच इज एन अंत्योदय, समाजांतलो शेवटचो घटक ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना ताच्या पर्यंत आमी पावचें. मुळात आमच्या सरकारचो ध्येयच तो आसा की अंत्योदय तत्वाचेर आमी जो पर्यंत पावना जाल्यार त्या सरकाराचोय कांयच उपयोग नासता. आनी म्हणून तर समाजांतल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावपा खातीर आमी सातत्यात प्रयत्न करता. जावं ती सरकाराची योजना आसूनी ना जाल्यार सरकारान काडलेल्यो योजना कांयच उपयोग ना. म्हणजे आज आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आनी ह्याच देशांतलो एखादो जर समाजांतलो घटक फाटीं उरलो आसत आनी त्योय बी योजना आसतना जाल्यार सरकाराच्यो योजना कित्याक उपयोग. म्हणून तर म्हणजे सरकारा बरोबर समाजांतल्या इतर लोकांचेंय काम आसा, आपल्या बरोबर सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वचप. आनी म्हणून आमी सगळ्यांनी जर काम केलें आसत जाल्यार निश्चित रित्या समाजाच्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करपा खातीर पावतले. आनी हेंच काम आमी सगळ्यांनी मेळोन करचें अशी हांव अपेक्षा करतां. आनी आज हांगासर वेगवेगळ्या जाणांक स्टार अवॉर्ड घेवपा खातीर तुमी सगळे जाण आयल्या. जे डॉक्टर्स कॅटेगरी, इंजिनियर्स कॅटेगरी, लॉयर कॅटेगरी, गव्हर्मेंट सर्वंट, ओके, प्लस इन एकाडेमिक्स, इन वुमन कॅटेगरी ऑल्सो, त्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी ह्या अवॉर्डाच्या बरोबर समाजांतले इतर लोक आसा हांकांय बी त्याच पद्दतीत फुडें काडपा खातीर आमचो तेंको आसचो हें तुमच्या लागीं मागता. सरकार सातत्यान म्हाका खबर आसा, गडकर परत रणजीत हांच्यांनी म्हाका उरलेलो रोस्टर मॅनेजमेंट करपा खातीर जो एप्लिकेशन दिला, म्हाका खबर आसा की रोस्टराच्या बाबतींत सातत्यात कंप्लेन उरता आनी तो एकदां म्हणजे बरेचशे बाबतींत तो मॅनेजमेंट त्या रोस्टराचें सारकें जावंक ना. त्या खातीर तें रोस्टर मॅनेजमेंट सारकें जावचें हाज्या खातीर म्हणजे खंयचोच कोणाचेर अन्याय जावचो न्ही हें मुळात आमचें ध्येय आसा.
रोस्टर मॅनेजमेंट करपा खातीर परत एकदां हांवें सोशल वेलफेअरच्या सेक्रेटरीज आनी बाकी हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. निश्चित रित्या ते रोस्टर मॅनेजमेंट जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता वेगवेगळ्यो वॅकन्सीज रिजर्व कॅटेगरी खातीर आसा त्योय भरल्यो वयतल्यो. बट त्याच बरोबर आमी पळयता की आमची कॉम्पिटन्सी सगळ्या फिल्डांतल्यान आमी सगळ्यांनी दिवची. एकच आयच्या दिसा परत एकदां हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तुमी करीत आसलेल्या कामाक सरकाराचो तेंको आसतलोच, त्याच बरोबर वैयक्तीक रित्या ह्या कामात म्हाजोय तेंको आसतलो. हांव इतकेंच सांगता आनी परत एकदां ऑर्गनायझरांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. भोवमानीस मुख्यमंत्र्यांक देव बरें करूं. एक ल्हानशें यादस्तीक आमचे वतीन अभय भामयकर तांकां भेटयतले. जशें हांवें सांगलें की तांच्यांनी फक्त विचार न्हय आचार्यांनी आमकां सदांच प्रेरीत केल्या. निश्चय